की नागडे खोर्जुया आयज एक इन्सिडंट एक घडलेलो की आमचो सदाशिव किशोर पोळे ह्याच्या घराकडे आयज त्याच्या भयणीची हळद आसली. तो सायटीक सकयल्यान एक बांय आसा, त्या बांयन एक रेडो पडलेलो आणि केन्ना पडलेलो तो कोणाकूच खबर ना. पण तो आपल्या गोरवाक सदाशिव पोळे तो गोरवाक सकयल पळोवपाक गेल्लो तेन्ना त्यांनी पळयलो. त्यांनी पळयना फुडें आमी समतो फायर आनी इमर्जन्सी सर्वीस हेका कॉल केले. कॉल करिना फुडें इमिजिएट तेंच्यांनी कॉल रिस्पॉन्ड करून फायर आनी इमर्जन्सी सर्वीस म्हापसा हेचे सगळे सहकारी तशेंच तेंचे ऑफिसर्स हांगर येयल्लेले आसा खोर्जुया. फुडले इन्सिडंट कितें आसा तशेंच आमचे सगळे गांवचे खोर्जुयेचे भाव आसा पळय तेंच्यांनी तेंकां हेल्प केले आणि तसोच सपोर्ट केला. फुडले कितें आसा तो आमचो म्हापशेचो साहेब आहा पळय तो तुमकां सांगतलो. हांव प्रकाश कानायक, ऑफिसर म्हापसा फायर स्टेशन. तशेंच माझे सहकारी आहा हांगा वळवयकर, गुप्तेश गावडे, तशेंच नर्से आसा, लविंदर आसा आणि चंद्रकांत नायक आसा आणि ड्रायव्हर आमचो प्रसाद आसा. हे आमकां कॉल आयले सादारण 10 सुमार अशे कॉल आयले. आमकां कळ्ळें की हांगा एक रेडो पडला. सो आमी तुरंत गाडी टर्नआउट केली. टर्नआउट करून हांगा आमी पळयले जाल्यार की व्हडलो रेडो आसतलो म्हणून आमी चिंतलेले, पण तो बारीक भुरगो आसलो. सो आमी हांगा पावचे पयलीं हांगा लोकल भुरगे आसले पळय त्या भुरग्यांनी बरें काम केलें. ताका दोरी घालून दवरली आणि तेचो जीव वाटयलो, तेंच्यांनी वाटयलो. सो ताका मागीर परत आमी येयल्या उपरांत आमचे कडल्यानय थोडी हेल्प जाली तांकां. ते बायन दोरी घालपाक ताका पोटाक घातली दोरी, तेज्या 2 दोरी पोटाक घालून कमरेक एक घातली आणि फुडें चेस्टा कडेन ताका एक घातली आणि ताका आमी तेंच्या सहकार्यान सगळ्यांनी ओडलो. रोखडोच ताका आमी वयर काडलो. धाकटो आसल्या कारणान तो रोखडोच आयलो. तसोच इन मेन टायम आमी गोशाळेकूय इन्फॉर्म केल्ले सपोज तो कितें इंजर्ड आसा कितें आहा जाल्यार ताका हें करपाक. पूण तो बरो आसलो आनी ताका जिवंत आमी काडलो. थँक्यू.